श्रेय माझ्या सगळ्या मतदारांक पयलीं मी दिता. त्याचबरोबर माझे जे हितचिंतक आसात, मी गेल्या फावटी 19 आसलो पंचायतीक गेल्लो निवडून, उपसरपंच जावन गेलो. त्याचबरोबर गेल्या फावटी इलेक्शन आसलें तेका हांव रावंक ना. आतां आमची पोटनिवडणूक जाली, त्या निवडणुकांक हांव उबो रावल्लो आसा. आणि म्हाका जे लोक माझे आहात, मतदार आहात, तेचेर म्हाजो पूर्ण विश्वास आसलो की म्हाजे शिवाय ते दुसऱ्याक कशेंच वोट करचे आनी म्हाका 100% निवडून हाडटले हें म्हाका खात्री आसली तेंची. आनी त्या लोकांचो म्हाजेर विश्वास आसलो. ते खातीर मी फुडें सरान आतां परत इलेक्शनाक रावन मी निवडान येयल्लो आसा. त्या खातीर मी त्यांच्या लोकांच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, जेणी म्हाका मतदान केलां. आनी सगळ्या मतदारांचे आमचे तावदे वार्ड 7 नंबर वॉर्डांतल्या सगळ्यांक हांव श्रेय दिता की म्हाका तेंच्यांनी आयज निवडून हाडलो आनी म्हाका एक संदी दिली परत पंचायतीन वचपाक. जी उरलेली आमची वाड्यार कामां आसात, 7 नंबर वॉर्डांची कामां आसात, ती प्रत्येक काम जे कोणाकोणाचें आसा ते सगळ्यांच्या हातीन घेवन मी त्यांचे प्रत्येक प्रश्नाचो ते सगळे सॉल्व करतलो. आणि हे खातीर मी आयज निवडून येयल्लो आसा. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. परत एकदा सगळ्या हितचिंतक आणि जे भायल्यान म्हाका खूब सपोर्ट केलो, जे भायर माझे फ्रेंड आहात, फ्रेंड सर्कल आहात, तेंच्यांनी सुद्दां म्हाका खूब सपोर्ट केलो. तेंचे सुद्दां मी मनापासून आभार मानता. आणि सगळ्यांचे मी माझे फ्रेंड सर्कल, माझी फॅमिली, माझे भाव बहिणी, सगळे कार्यकर्ते, त्यांच्या सगळ्यांचे हांव परत येता काळजांतल्यान मनांतल्यान माझे आभार मानता सगळ्यांचे. आणि म्हाका एक निवडून दिल्या बद्दल हांव सगळ्यांत श्रेय. आमदार जीत आरोलकरांचो तुका कसो सपोर्ट मेळ्ळो? आमदाराचो सपोर्ट आसलो, पूण तो काय ओपन माझ्या फाटल्यान येवंक ना. ते खातीर आमी 2 कॅन्डिडेट आसले तेचे, ते खातीर तो कोणाचेच भानगडीन पडंक ना. ते खातीर आमदाराचे काय तशें काय मोठे आमकां श्रेय लाभांक ना. आणि त्याचबरोबर कितें आमदाराचे श्रेय लागांक ना, कितें तो काय खंयच्याच हेतून काय उतरांक ना. दोगांय तो आपलेच मानले तेणी. ते खातीर आमदाराचे काय मोठे हे ना. आता विकास करताना आमदार बी आडखाटी हाडटलो काय तू सपोर्ट घेतलो? ना ना, आमदारा बरोबर मी आमदारा बरोबर असलेच पयलीं आणि आतापासूनही त्याच्याच बरोबर आसा की आमदाराच्या माध्यमातूनच ही कामं आमची घडत वयतली. वाड्याचे कसले डेव्हलपमेंट आहा ते त्याच्याच माध्यमातून जातले आणि त्याचो सपोर्ट आसतलो हे हांव सांगूंक शकता. बघा, हे जे कार्य आसा की ह्या काल सुरू करूंक ना हेंच्यांनी. खूब वर्सां जालीं समाज कार्यान आसत आनी लोकांक त्याचो अनुभव आसा. आयज पर्यंत जे मनीस अडले नडले वाड्यार तांकां गरज आसली ताका तेणी धाव घेतलो आसा, लोकां पर्यंत पावल्लो आसा, लोकांच्या काळजांत बसलेलो आसा. म्हणून आयज ताका ही विक्टी मेळ्ळी आसा. हेच्या पयले फावटी रावंक ना, तेच्या नंतर आतां परत रावल्या कारणान लोकांनी ताका भरघोस सपोर्ट केल्लो. कारण एकच की प्रत्येक मनशाक ताचो आदार आसा.